सकाळ मॅसेज गायलो आहे बाई सध्या आमचा फोन मारा हूँ आम भाजी पूरी हावपाया हूँ आणि आज जाली 11 o'clock 11 काय 11:10 जाली आणि सांगितलं तर नेक्स्ट मंथ मातशें प्लॅन करूया म्हणून हो म्हण मातशें बिझी म्हणून आसपाचो ह्या म्हयन्या म्हाका सारकें सुरयेचें हांगा आतां हांव कॅशें पावना ह्या म्हयन्या आनी सकाळ सकाळ उठून भायर सरपा मेळना बिलकुल गेला 9:30 आनी मागीर ताजे उपरांत कोण मेजरमेंट काडपा येयली आनी गेटींग व्हेरी डिफिकल्ट आतां आज सांगितलं काय नेक्स्ट मंथ करूया प्लॅन बाकी ब्रेकफास्ट बीन वयतलें मातशें बेगीन भायर सरपा जाय घरा पासून प्लेट ब्रेकफास्ट केलो ना ब्रेकफास्ट करून भायर सरना हांव आतां थंय भाडें आतां म्हाका दिसता ते फोन तर खंय कॉल केली कोण मॅसेज गायलो खंय म्हणून थंय आज मेळटा तेका वचून आनी मागीर तुमकां मेळटा तुमी सोमतें मागीर घराको वचून मेळटा आनी दाखयता मागीर ह्या दिसांनी न्हू खुबशी व्हडलें तें दाखय तुमकां 2-3 ड्रेसीस दाखयता मागीर ओके चलो बाय पार्सल धाडलो वयता आसतना तेगे सदां असो दाखयता कितें धाडपाचें बॅग पयला दाखोवलें एक टिफीन आहा पोहा एक टिफीन आहाय फोव आनी एक कडेन आहाय चॉप्स चिकन किमा चॉप्स धाडले तेणे तेंगे ती येची भायर करता बरें कसली भायर आनी तेंगे ती खायलो आतां येची पयली आनी म्हाका आतां रिक्षा मेळ्ळा आतां वयता घरा आनी न्हू हांवें आयज हेची भाजी घेयल्या ताकी म्हणटाय आमी गोंय ना म्हणटाय तें भाजी घेयल्या तें बेश्टी सिंपल भाजी करतो आतां वचून घरा कडेन म्हाका सुद्दां घर पावून म्हणल्यार 1 o'clock जातो म्हूण तुमगे तुमी फेवरेट भाजी आनी हांव केन्ना म्हाका दिसपानाय बीन घालताय म्हूण भाजी सो आयज हांव ट्राय करतलें टेस्ट लागली आनी मागीर तेंकां हांव सांगितलं मेळटा नाजाल्यार चेंज मेळटा मातशें तुमचें दाखयता हांव प्रेस कितें केलें तें ओके चल सी यू देन सो आतां हांव न्हू घराको पावलें आनी एक सायडीन भाजी चडयल्या आतां नेनाबाची हांव नोको तें कितें म्हणटाय कितें तरी म्हणटाय तेका हांव नोको इंग्लिशीन कितें म्हणटाय तें पूण तें रावंड आसता आनी तेका पान आसता ती हांवें बेश्टी चडयल्या कांय तितून घायलें ना एक ड्रॉप ऑफ ऑयल घायला जिरा घायला आनी लसूण घायला वयल्यान पियाव घायला 2 चिलीज घायले ग्रीन चिलीज आनी वयल्यान तितून हांवें तें घायला आनी तेजे वयल्यान सोय भाजी घायली पयली मागीर तेजे वयल्यान सोय घायल्या आनी स्टिमाचें करपा दवरल्या सो मसालो नासतो पासून न्हू सिंपल ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स न्हू प्लेन करपा जाय म्हणजे लिफी वेजिटेबल्स प्लेन केले न्हू सारकें यम्मी एंड टेस्टी सो आतां हांव फटाफट तुमकां दाखयता कितें केलें तें हांवें ह्या दिसांनी कितू ड्रेसीस आहाय 1 2 3 4 ते 5 ड्रेसीस आहाय ते सामकें कंप्लीट नाय पूण ते ट्राय केल्याय ते मुगे रिमेनींग फिनिशींग वर्क करपा उरलो आहा पूण हांव तुमकां दाखयता फटाफट बिफोर दे टेक द ड्रेसीस ओके सो फर्स्ट ड्रेस न्हू अचो सो हे हेका फ्रील आहा आनी हिंगा कट आहा तुमकां हेजो काउंट कट जाल्यार सायड एशें कोन्ता ड्रेस ओके आनी एशें कोन्न आनी सकयल मर्मेड तो न्हू सकयल मर्मेड आहा आनी हिंग न्हू तेका हिंगसान हें फ्रील आहा एशें कोन्न पोट तें आनी स्लीट तुमकां दिसता पोट जाल्यार वच स्लीट ओके आनी हो लॉंग ड्रेस सकयल तो फिश कट आहा सो हो फर्स्ट ड्रेस आनी
सेम मनशा गेलो हो सेकंड ड्रेस. हो न्हू थंय गेलो सेकंड डे घालपाचो ड्रेस. सो असले तेंगे सगळे मॅचिंग हाय पूण ते शिवपा उरलो हाय. हे एक मनशा गेले आनी ते कांय स्लीव्स न्हू तेणी हें हाडलेलें टिश्यू. आख्खो लेसी ड्रेस फाटल्यान कट हा तेका आनी हो हेचो सॉरी तेका फ्रंट कट आहाय ना इन कट आहा. ओके हो एक सेकंड ड्रेस जालो. आनी सेम मनशा गेलो न्हू हो थर्ड ड्रेस. हो थंय गेलो रोसा घालपा हूंय. सो दीस इज द थर्ड ड्रेस. तेका न्हू हिंगा अशें करून लीफ नॅक मारला बेश्टो आनी सकलच्यान हिंगा कट आहा तेका इन कट आहा आनी सकयल फ्रील आहा. आनी स्लिवांकूय न्हू हांवें तेका फ्रिलू घायना ते मॅच जावपा लागून सकयल. सो हे तिनी एक मनशागे ड्रेसीस. एक रोसा घालपाचो, एक रिसेप्शना घालपाचो आनी एक सेकंड डे घालपाचो. हे न्हू हे लुकतांतले आनी हे लुकतांतून न्हू मोकोडे आनीकूय हाय शिवपाची हांव मागीर शिवतलें हे दिसांनी. आतां हांव तुमकां दाखयता ब्रायड्समेड. ओके सो this is the bridesmaid. If you can see a front आणि a back. So तुम चोयल जालें न्हू एशें कोन्न आहा तो. हे सगळें न्हू थंय घायले म्हणटरी न्हू सारकें भलसोता. ओके आनी एज फ्रंट न्हू मातशें डिफरंट आहाय ना. तुम चोयला आसतलें हो फ्रंट हिंग स्लीट आहा तेका एशें कोन्न. ओके हो एक सायडीन थायजाचेर पडटा, हो एक सायड लेफ्ट सायड लेग्साचेर पडटा आनी फ्रंटा तेका हिंग प्लीट हाय वेस्टाचेर आनी दीस इज दीस वे. आनी हे ड्रेस न्हू हांवें कप्स घालून शिवलाय. तुमी चोयल जाल्यार न्हू हे ड्रेस हांवें कप्स घायले. ओके आतां हो एक ब्राइड्समेडा गेलो आनी ते गेलो रोसा ड्रेसाक तुमकां. इट लुक्स सो प्रिटी ऑन हा. शिट्टी काल न्हू ट्राय करून गेले. सो बूक दाखयता. हिंग एशें करून वयर स्ट्रेप आहाय आनी हो न्हू एशें करून एक न्हू हिंग धाकटी फ्रील आहाय फाटल्यान आनी मुखल्यान. हो बॅक पार्ट आनी हो फ्रंट पार्ट आनी एक स्लीट आहा तेका. सो न्हू चोय हो एक स्लीट आहा तेका हिंगा. द स्लीट न्हू स्टार्ट जाता हे फर्स्ट फ्रिला पासून स्टार्ट जाता आनी हे 3 फ्रिल्स आहाय तेका. सो हे जाले थोडेशे ड्रेसीस. आनी न्हू हिंग एक हांव म्हाका एक फोटो आहा. एक फोटो आहा तो हांवें घालतलें एक ड्रेसाचो आनी चॅक कोत्ता म्हाका आनी फोटो आहाय जाल्यार कित्याक ते ऑलरेडी रेडी वयली आनी म्हाका चान्स मेळना कित्याक मुगे फोनान म्हाका प्रॉब्लम दिले. मुगे फोन हे दिसान न्हू हांव नाका कितें जालो तो मुगे व्हिडिओ प्ले चोल नाहलो आनी हांवें कितें शूट कोत्ता सगळें केलें तुमकां हांवें सांगिल्लें आसतलें पूण तें सेव जायनाहलोलें. मागीर काल विल्बरान कितें तरी केलें आनी फायंड आवट केलें युट्यूबाचेर व्हिडिओ चोयन आनी मागीर तेणें सॉल्व केलें मुगे प्रॉब्लम आनी आफ्टर दॅट आय एम शूटिंग दीस व्हिडिओ नाव. तो हांवें कोलाबा व्हिडिओ घायलो न्हू हेजो कालागोडा. तो हांवें मुगेल्या घोवागे फोनासान शूट केलोलो मुगे चोलना म्हूण आनी दाखयलें जायत कडेन गॅलरी ऑन 2 कडेन दाखयलें पूण तेंको तें जायना जालें. तेणें म्हाका आनी हूंय वच म्हणलें पूण फायनली विल्बरान सॉल्व केलें तें. सो आय एम हॅप्पी ना मातशें म्हाका करूं मेळटा म्हूण. आनी आतां हांव व्हिडिओ एंड कोत्ता आनी भयणीनाक म्हाका चॉप्स धाडलो हाय ते चोयल्या ते 2 हांव मामी आनी डॅडी धाडटलें घरा. डॅडी आयज वयता राती कडेन घरा सो तेका धाडटलें आनी इल्लोसो पोहा आनी इल्लोसो उपमा. सो हांव तेका तें पॅक करून धाडटलें मामी मागीर थोडेशें च्याये खावपाक आनी व्हिडिओ एंड कोत्ता आतां आनी मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओन. So do like, share and subscribe to my channel Sarina Cunha Vlogs, Konkani, Mumbai. Thank you everyone and God bless you. Bye bye.